ICU बेड असताना विथ व्हेंटिलेटर हे बिचोले ना, हे फक्त आजिलो साऊथ गोवा म्हणजे साऊथ गोवाचे आमचे हॉस्पिटल आणि जीएमसी कितें जाता केन्ना पेशंट एडमीट जालो आणि हाय रिस्क पेशंट आसा जाल्यार तांकां तशें आसता म्हणजे भंय कितें आसता ऑपरेशन करतूच न्ही, हो जर पेशंट सिरियस जालो ताका व्हेंटिलेटर जाय जाल्यार ICU बेड जाय जाल्यार ताका जर ICU बेड ना जाल्यार ते हें करनात, कितें करनात ऑपरेशनाक घेनात. सो त्यामुळे कसं पेशंटाक डिले जातात आणि खूपशे फावटी अशें जाता की पेशंटाक ICU व्हेंटिलेटर बेडाचेर घातलो व्हेंटिलेटर नासता. सो त्या खातीर जर व्हेंटिलेटर ICU बेड विथ व्हेंटिलेटर वाडयले जाल्यार हो डिले कमी जातलो आणि केन्ना केन्ना शिफ्टिंग करपाक तुम्ही आयकलां आसतलें ICU बेड विथ व्हेंटिलेटर. सो ही गरज आसा कित्याक हो काय इशू कमी जावचो ना, जितली वर्सां फुडें वाडटा तितली आनीक बेडाची गरज आसताली. कित्याक जेन्ना 1990 सुरू जाल्ली GMC तेन्ना हांव जस्ट फर्स्ट इयर स्टुडंट आसलो. सो आमी एक्चुली सकयले GMCन आसल्यानी थंय ट्रेनिंग घेतल्या. पण बाय द टायम आमी हे जाले इंटर्न जाले. सो आमची सगळी ट्रेनिंग हे नव्या हॉस्पिटलान जाला. जस्ट स्टार्ट जाल्लें हॉस्पिटल तेन्ना आमचे कडेन एकूच ICU आसलो. जी आतां जी तुमी कॅज्युअलिटी पळयतात न्ही ती आता तशी खूप वाढलेली असता. त्यांना ती भितर गेल्यात आणि असो लेफ्टाक असो आउट कोचिंग आसा. दॅट वॉज नॉट कॅज्युअलिटी स्ट्रेट असली. पण हांव हल्लीच एका पेशंटाक घेऊन गेलो 8 दीस पयलीं एका कॅज्युअलिटी तेन्ना तिथं पॅक्ड आसा. सो तुमकां सांगता फुडल्या 5 वर्सांक खूप गरज आसा त्या कॅज्युअलिटी वाडोवपाची, ICU बेड्स वाडोवपाची खूप गरज आसा. तुम्ही रियलायज जाता. आणि तर आम्ही पळयता की इवन सावंतवाडी ते सायडीचे सुद्धा सगळे असे पेशंट्स बीन येतात. So ते सगळे पोवन कॅपॅसिटी वाडोवची पडटली. टर्शरी हॉस्पिटल आम्ही खूप वाडयला. आम्ही जेन्ना सुरू केल्ले तुम्ही जे आता कंजेशन कॉम्प्लेक्स म्हणटा इतले नाशिल्ले. सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक ओपन आसले, सगळे ओपन आशिल्ले. ते मदीं जे आमी ब्लॉक काडले ते व्हडलेच. म्हणजे 1990 टू आज म्हणजे देर इज अ लॉट ऑफ पिरियड 36 इयर्स खूप कितें बदलला. कित्याक आतां आमी जेन्ना कॉलेजीन वयता ते आमचो 101 वॉर्ड आसलो जेन्ना हांव ऑफ्थॅल्माक रेजिडेंट आशिल्लो तेन्ना खूप बदलला. खूप जागा खूप वाडयला सरकारान खूप वाडयला. हांव डिनाय करना, पण अजून वाडोवपाचें. असेसमेंट करपाची गरज म्हणटा तुम्ही कितले आणि कितले एसेट म्हणजे कशें आसतलो एक मंथली काडपा आसलो बाबा ICU आमची कितली ऑक्युपन्सी आसा, वेदर इट इज 100%, ह्याच्या वयरूय पेशंट भायर रावले काय 80% आसा. यू नीड टू एसेस. इफ इट इज बिटवीन 90 to 100% मीन्स डेफिनेटली यू नीड टू एक्सपेक्ट यू हॅव टू एसेस दॅट. काल पंचायतीन पंचायतीन तुमचो एक पंचायत लेवल इलेक्शनान आमदार त्याच जाग्यार जो झेडपी आसलेलो तो येयल्लो. नो तेच सांग झेडपीचे इलेक्शन हांव स्वता झेडपीचे इलेक्शन हांव स्वता आंगार घेवन केल्लें कळटा. हांव भोरलो, हांव सगळ्यात केल्लो. पार्टी आशिल्ली सगळे. पंचायत इलेक्शन बिटवीन 2 फॅमिलीज बी जातात. म्हजे थोडे बरे म्हाका ते हांगाय आसते तशें. थोड्या लोकांनी मागला हातूंत पडूं नाका, आमी तुज्या बरोबर आसतले. सिंपल आसा. म्हजे जेन्ना वॉर्डान म्हजो भाव जेन्ना झेडपी जाल्लो तेन्ना भाव इंडिपेंडंट जालो तेन्ना म्हणजे आमदार कोण आसलो तो हें म्हणटालो. आमी म्हणलें हांगा ना, हांगा आमच्या घरान आमच्या कोण येता तो तुमचो मागीर तर. पण झेडपीचो तो पंच आसलेलो तरी हे जालो. ते सांगला न्ही झेडपी पळय प्रत्येक इलेक्शन डिफरंट आसा. असेंब्ली डिफरंट. झेडपी कशें पळयतात आपल्या गांवांतलो पळयतात. फाल्यां हांव मेणकुचो आसल्या म्हज्या वार्डान म्हणजे हांव 100% म्हणना, पण कशें आसा म्हज्या वार्डान म्हाका प्रत्येक फावटी आमकां 90% सेम येता. सर बस स्टँड खंय? बस स्टँड सोपत येयलं मरे काम. सोपत येयलं पळयात वचा. लिफ्टी बी सगळें जालें. इंटेरियर काम चालू आसा बस स्टँडाचें. पावसा पयलीं करता येना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.